यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळाच्या 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसाची भारी खुशी कसा म्हळ्यार देश विदेश देखून वॉलंटियर्स येवन पावताची इतले वॉलंटियर्स नातल्यार साधारण जावन हें काम जावचें तितलें सुलभ ना म्हणून आमी लेखताची कित्याक म्हळ्यार कितले वॉलंटियर्स आसा की तितले सुलभेर हें काम पुरो जाता. आतां मिगल वाटो पूरा जनान अशें पूरा विदेशांत वशितांनी कोणें इंडियाची न्हय भायर इंडियाची जी जाल्यार भायर वचून आतां सेटल जाल्याची जाल्यार हें गणेश चतुर्थी म्हणटाना हांगा येवन तांगेल डिपार्टमेंटांत काम करताच तांनीची सांगल्यार भारी छंद कसं ना म्हळ्यार तांणी सांगल्यार आतां खंयची गांवां देखून कसं काम करताची म्हळ्यार छंद दिसता म्हणून हांगा देखून स्टार्ट करया. तुमगेल गांव फस्ट सांगायची नांव सांगायची मस्त जनाक हें इन्स्पिरेशन कित्याक म्हळ्यार आमगेले गांवां आसून कितले की जन येनाच जाल्यार तुमी विदेशा देखून येवन हांगा काम करता आसच मनान तें ऑफिस हें पुरो सोण सो सांगायची मस्त जना इन्स्पायर जावो हांगा देखून स्टार्ट करया. हांव गोपी कृष्ण प्रभू सिंगापूरा देखून हांव मेगेल डिपार्टमेंट तुलाबार तरी आमी सकाळीची सुरवेत तुलाबार ओपन करचे फर्स्ट पूज जाता 7:30 आनी तुलाबार उणान उणा एक एवरीडे आमकां आतां 4 दीस थंय एवरीडे 1000 तुलाबार आसा आनी कंडापटी विंगड वरायटी तुलाबार आसता नारला तुलाबारू मोदक तुलाबारू पंचकदाई उंडो साखर गोड तशी आमी तुलाबार म्हळ्यार एक सायड तांकां बसकारोवचें कोणाल सेव आसा तांगेलें ऑफरींग कांटेरी नारळ जावं कसं नासतें मागीर तें घालचें आनी तशीच मागीर तांगेलें सेव पूर्ण जाल्ल्या म्हणून तुलाबार तांणी सेव करचें. तशीच ही आनीक आमगेले हांगा तुलाबाराचें तांणी टोकन घेवका ती टोकना बद्दल थोडा एक्सप्लेन करता. थँक्यू. मिगेल नांव मंजुळा पै हांव मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया दुखून येवचें. आमी तोलाबार कावंटरांत तशें सकाळीं अरावंड 6:45 आमी तोलाबार कावंटर स्टार्ट करताची आनी ते नंबर करचे ताका टोकन दिवचे टोकन मॅप करचे आतां पुरा डिजिटलायज जाला तशें जावन सकट सेवेदाराला QR कोड आसता टोकन दिवच्याक सो ते टोकन दिवन तांकां नंबर कोण दिवचे 8 घंटे तोलाबार सूर्य येवचे फुडें सकणाला तांगेले टोकन नंबर आसता आमी ते पुरा सेट टू कोरच्याक हेल्प करचे सेट टू कोर एडमीन वर्क पुरा कोर न्हू मागीर हांगेल डिपार्टमेंटा तोलाबारा स्टार्ट करतना तांकां पेटोवचें. तशींची हांव सकाळीं येता दुखून हांगा वॉलंटियर सकाळींचे संराधना उण आसता म्हणून काप दिवच्या वचचें लायन कंट्रोल करच्या वचचें सो मल्टी टास्क करता जाता सकाळींचे आनी आमी खुशींची कित्याक की ते आमगेले लेका देवा सेवा म्हणून. थँक्यू. हांव विशाल भंडारकर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया दाखून हांवें सान आसतना दाखून तुलाबार काम केला. आतां आज ही आमगेल्या हांगा 4 दुधपाका तुलाबार आशिल्ल्या त्या फर्स्ट डे आनी 4th डे मात आसचे आनी मागीर ही खंयची सायड बिजी जाता थंय आमी हेल्प दिवचे टोकन कलेक्शन जावो की तुला घालची जावो की लायन कंट्रोल करची जावो तशी. मेगेल नांव नितीन पै हांव युरोपा दाखून येवचें. आम घरले देवस म्हणून आमी घरले देवा खातीर येवूं का मागीर हांगा GSBन तूं आमी 94 दाखून हांव कनेक्टेड आसा तेन्ना दाखून आमी सान 2 वॉलंटियर्स आशिल्लीं हांव राजीव आमी पुरे हांगा उठूं काम करूं मागीर हांगा कसं न्ही फिक्स ना आमी सकाळी 7:30 आयल्यार नारळ बेतूच्या सूर केल्यार थंयच्यान स्टार्ट करूं लास्टार रंग पुजतार आमी हांगा आसताचे आनी पुरे जात्यार वायंड ऑफ करून आमी मागीर घरले वचचे तशी. मेगेल नांव दिवाकर शेणाय म्हणून हांव पलिमारा देखून येता आसा लास्ट एक 28 years देखून 94 देखून हांव आसा आनी ओमारा देखून येता आसा. हांव सकाळीं 7:30 हांगा आमगेले नाल्ल बेतू स्टार्ट देखून पूजा असिस्टंट आसता डिपार्टमेंटाक नाल्ल बेतूत देखून मंडोचे मूड गणपती महामूड गणपती रंगपूजा लास्ट इवन डिस्पोज करून पुरा वचचें वतना 11:30 बार. मिगेल नांव सुनील शेनाय दुबय दाखून आमी सान आसतना दाखून हांगा येता आसाची आतां म्हळ्यार विदेशा आसून आमी एक्सायटमेंट म्हळ्यार कसं जाल्यार प्रति वर्स आमकां हे विदेशाचे मित्र हांगाच मेळचे म्हळ्यार आमकां सकडाल गांव वचचा जायना तशें जावन ते देवान आमकां हांगा आपण हाडचें. आमगेले डिपार्टमेंट म्हळ्यार आमी खंयचे डिपार्टमेंट म्हूण ना आमी बट आमी सकाळीं हांगा येवन नारळ बेतूचे एक उणें म्हळ्यार लिस्ट सकाळीं येता एक मूड गणपती तूं 108 नारलो एक महामूड गणपती तूं 1008 आनी रंगपुजेंत 21 नारलो तशी लिस्ट येता. आज 200 मूड गणपती आसा 20 महामूड गणपती आसा त्या प्रकार आमी तितले नारळ बेतून एक 4 गुणी चड बेतूचे कित्याक म्हळ्यार तांतू केलो वायट जावचे आसता
त्या पुरा बेतून जाल मागीर ह्या देवाल मध्य स्टेजांत आमी मूड गणपती मांडवते मांडवचे म्हळ्यार पुरा नारला गोणी आणू पुरा दवर न्हू एक मूड गांवां दाखोवन येवची मूड हो त्या दवर न्हू ताजे वयर किरीट दवर न्हू ताका फुल्ल अलंकार करून त्या एक चेन्नईच विंगडा त्या करून जाल मागीर आमी मूड गणपतीचे पूज प्रारंभ जाल मागीर आमी महामूड गणपती मांडोवच्या वताची महामूड गणपती म्हळ्यार त्या तशीची बट किरीट आनी मूड गणपती पूज जाल मागीर आमी थंय वचून दवरचे त्या जाल मागीर सकट जेवणा वचचे एक 10-15 मिनट अर्द घंटे रेस्ट मेळ्ळे मागीर आमगेले रंग पुजेचे पुरा रेडी करून आमी ते जेवते दोळते आमी हांगा आसताची तशी आमकां म्हळ्यार एक वेळा आमकां लायन मॅनेजमेंटाक वचचें जाता इता म्हळ्यार थंय रश इतलें आसता गेटा वॉलंटियर सांगता आमकां थंय येवका एक वेळा म्हणटा वाडूक जन जाय आमी खंयचे हें म्हणना बट आमी चडतावती पुजा असिस्टंट आसताची थँक्यू म्हगेलें नांव अभिजीत कामत हांव न्यूझिलंड दाखोवन म्हगेलें डिपार्टमेंट म्हळ्यार आरती अरेंजमेंट सकाळीं येत दाखोवन सकळ आरती जी आसा मूड गणपती महामूड गणपती रंगपुजा सकाळचे अरेंजमेंट करून रेडी आसा की ना हाचे मेक श्योर आमी करचे एक म्हाका हांगा आपोवन हाडचें म्हळ्यार भले हांव दूर देशांत आसून ते भक्ती आमगेले लोक मेळटाची सगळे एकवटू येताची ते खुशी जाता आनी ताचे खातीर मात्र आमी हांगा दर वर्स येवचे वय थँक्यू नमस्कार सगळ्यांक म्हगेलें नांव राजीव कामत हांव डॅलस टॅक्सास USA दाखोवन आसा आमी पूर दाखोवन ते संप्रदाना डिपार्टमेंटाक काम कर न्हू हांव जे कॉर्डिनेशन आसा जे संप्रदान डिपार्टमेंटाचें कॉर्डिनेशना काम हांव करचें म्हळ्यार आमी सकाळीं 6:30 भितर आमकां सगळे वॉलंटियर्स आमी रेडी जाता ती बट म्हाका फळारू मागीर वॉलंटियर्सा फळार करना अरावंड 8 o'clock आमकां जे सेवेदार येतात सकट सेवेदारांक आमी फळार दिवचे सकट अरेंजमेंटांनी करता ती तशीची 12:30 घंटे ते दनपारा आमगेले ते फळार चलता राबता तशीची ताजे मागीर मध्यान पुजनी जाल मागीर आमगेले जेवणा कार्यक्रम सुरू जाता अरावंड 1 o'clock भितर जेवणा कार्यक्रम स्टार्ट जाता ताजे मध्येन तो आमी आमगेले क्लीन अप आनी करून आनी सगळें रेडी करना आमी संप्रदानाचे कार्यक्रमात तयारी सगळें रेडी करचे देवान अग्रशाळे येवन ते प्रसाद आनी बटमामान घाल न्हू जेवणा भितर तांणी भायर सरली की आमगेलें जेवण सुरू जावचें ते जेवण मध्यान पुजा महामूड गणपती जावं ते कंटिन्यू जावचे महामूड गणपती न्हय जाल्यार नॉर्मली अरावंड 6:30-7 o'clock भितर जाता त्या महामूड सकट गणपती आमगेले पूज आनी जाल मागीर आमी सकट वॉलंटियर्सान वटू आमी जेवणांनी वचचे तशें आमगेले कार्यक्रम आनी ते एक फावटी जाल मागीर बाकी खंयच्या डिपार्टमेंटाक आमी हेल्प आसता ते आमी करता पण प्रिडॉमिनेटली आमगेले जे संप्रदान डिपार्टमेंट आसा ताजे भितर आमी सकट वॉलंटियर काम करता ऑन एन एवरेज आमी अरावंड 20-25,000 पिपलाक आमी जेवण म्हळ्यार दनपारा जे आमी केळी पान्नारी बसकारून तांकां जेवण दिवचे काम करता ती आनी सकाळीं फळार आमकां कावंटर ना तशी करून पण देवाल दयेन सकट जाता म्हूण आमी लेखता पण देव आमकां आपोवन घेता आनी आमी सगळ्यान ताजे निमित्त येवचे आमगेली टीम आनी सकट आमगेली टीम मेंबर्स नमस्कार म्हगेलें नांव नागेंद्र कामत हांव दुबय आसचें हांव गेल्ले 25-30 वर्सां पासून हांव GSB सेवा मंडळांत येता आसा आनी गेल्ले 21 वर्सां पासून हांव दुबयंत आसून दर वर्स आमगेलो पुरा ग्रूप आसा आमी दुबयतून हांगा येवचे देवाक सेव लोकांक सेव करचे का आनी ह्या फाटी म्हळ्यार हांव नवीन जॉब जॉयन केला 1 म्हयनो फर्स्ट टकाची सुट्टी मेळनाशिल्लें जाल्यार हांव म्हळ्यार म्हगेलो बॉसाक एक फाटी लास्ट मिनीट निमगेला म्हाका एक 2-3 दिवसां रज जाय बॉस लास्ट मिनटां म्हळ्यार वच तेन्ना टिकेट बूक केल्या नेक्स्ट डे काल सकाळीं हांव येवन आतां 3 दिवस हांगा सेव करून फाल्यां संडेक भायर सरचें डायरेक्टली बारी खुशी जाता हांगा येवन सो देवाल एक आशिर्वाद येवचें दिला प्रसाद म्हणून ते आमकां खुशीची संप्रदान वॉलंटियर म्हगेलें नांव विनायक शेणय म्हणून हांव दुबय आसा हांगेल्या वरी हांवें रिसेंटली जॉब जॉयन केलेलो सो म्हाका येवचें जाय आनी हांव आजी दनपार आयलेलो सो संडे रिटर्न वचचें आमी संप्रदान ओटू आसताची सो सकाळीं फलारा खातीर आनी वाडच्याक आनी लायन कंट्रोल करची आसताची दनपार आपास लायन कंट्रोल करच्याक आनी वाडच्या वॉलंटियर जेवका आसताची सो आमी थंय आसताची मागीर सांजे खंय क्रावड आसता खंय कशी जेवण जेवका आसता आमी थंय हेल्प करचें पडटाची हॅलो म्हगेलें नांव शांतला गोपीकृष्ण प्रभू हांव सिंगापुरा देखून आयल्या हांव गेली 35 years देखून येता सो म्हगेलें डिपार्टमेंट म्हळ्यार संराधन आनी दिपाराधन
ताळी आमी एक दनपारां 12:30 म्हणटाना देव अन्नपूर्णेश्वरी सभागृह वता थंय देखून येवन पूज आनी जातारी एक सम्रादन सूर जाता. दिवसान उण्यान उण हांगा 20,000 जाण जेवताची. तशें आमकां एक म्हळ्यार एक डिफिकल्टी सांगचें जायना एक पॉयंट आमकां आसा की 20,000 जाणांक अशी जेवण करचें इट्स नॉट इजी. बद्दल सांगल्यार आमकां म्हळ्यार टायम मॅनेजमेंटूय कोरका कुठले जाणां बसोवचे तांणी विदीन त्या टायम लायना भितर उठ्ठान आमकां नेक्स्ट भांती बसोवचे ते पुरे थोडे एक मॅनेजमेंट इट्स अंडर राजीव माम तांणी एकदम लायक कोन्न गायड करताची पळयताची की ते फांती बस का उग्गी उठ्ठा का. आमगेल जेवणान समेत एक चंद मस्त वेरायटी आसा जेवणान तूं खाली दाळ शीत अशी न्ही पुरे नमने भग आसताची लोणचें आळवती बेंदी उंडो मडगणें शीत सारू दाळी आनी अशी हे 5 दिवसान तूं विंगड आमगेल देवा निवेद्य जाता विंगड डिशेस आसताची. तर 20,000 जाणांक पुरे जाणांक हें जेवण हें इतली चनचंद आमची गेले वेरायटीज खावच्या मेळटा. तें एक आमची गेल्यार जेवण जेवचें एक विंगड चंदाय आसा. तर ताजे खातीर तुमी पळयल्यार एवरी डे जेण तितलेची 20,000 आनी ताजे चड येवचे शिवाय केन्नाय उणी जायना हांगा जेण. तर हें सूर जाता दनपार 1 घंटेक आनी हें सांजे 6-7 ताई चालू आसताची. तशीच ही सम्रादना वॉलंटियर्स अशी जाता की तांणी जेवच्या वत्ताना सांजे 6 आनी 7 जाता. त्या टायमार आमी जेवण कोन्न येवन आमकां त्या दिवसान ब्रितर म्हळ्यार सांजे 6-7 घंटेक आमी जेवण कोन्न येवन एक 10 मिनट ब्रितर मेळटा. तशी थंय देखून थंयची डिपार्टमेंट वॉलंटियरींग कोण जातारी आमी दिपाराधना हांगा हांव वचचें दिपाराधना वचून काम करचें. आतां दिपाराधना कसो करची म्हळ्यार दिपाराधनांत आमी एक एवरी डे विंगड यंत्र देवाल यंत्र ताजी एक डिजायन करता ताजी आकार करता. एक दिवस स्वस्तीक आसता एक दिवस ओम आसता एक दिवस शंख चक्र एक दिवस श्री अशी डिजायन करून तशी दिव दवरून ताका एक चंद करून फुलां अलंकार करून ताका दिव आनी लावचे. ताजी सुरेख रंगोली आनी करून त्या रंगोल केलेली देवा पांया बंदांनी दवरताची दिव्याक वाती आनी घालची तेल आनी घालचें ते पुरे काम करताची. तशी हांव 2 डिपार्टमेंटां काम करता सम्रादना आनी दिपाराधना. नमस्कार म्हगेलें नांव नागराज शेणै. हांव लास्ट 24 इयर्स देखून सिंगापूर आसा आनी हांगा आमी ऑलमोस्ट 45 इयर्स देखून सेव करतात. पण लास्ट 25 इयर्सान तूं 2 पंथा कोवीड सोडून बाकी पुरा पंथा हांगा सेव करूं आयला. म्हगेलें डिपार्टमेंट म्हळ्यार हांव सकाळीं अरावंड 8 to 12 आय हेल्प विथ क्यू मॅनेजमेंट एट तुलाबार सेवा आनी ताजे नंतर मध्यान पूज जाता तरी हांव सम्रादना डिपार्टमेंटान ते क्यू मॅनेजमेंट करता म्हळ्यार सिटींग अरेंजमेंट. वी हॅव अ टायम बाउंड टार्गेट आसता म्हळ्यार एवरी 12 मिनिट्स आमकां एक पंक्ती जावची आसता. तशी त्या हिशोबान आमी पुरा जेन्ना बसून आनी तांणी प्रितीन येतात हांगेले एक प्रसाद घेवच्याक तांच्या खातीर व्हड ते भोग म्हळ्यार तांकां बसून लायक करून कोण हँडिकॅप आसा फिजिकली चॅलेंज आसा तांकां मातशी विंगड कडेन बसोवची अरेंजमेंट करता. म्हणून तें पुरा सेव करतना खुशी जाता. आमकां एक्क देवाले मागून घेवचें म्हळ्यार एवरी इयर आमकां कशी पूण हांगा हाडूं आमगे लेकार सेव करून घेवका म्हणून. लास्टली यूथ ऑफ GSB मस्त थँक्स. तुमगेले निमित्त पुरा प्रोग्राम्स लाईव्ह आमकां विंगड देशा पळोवचें मेळटा. आनी लेट मी टेल यू बिकॉज ऑफ दॅट a lot of new सेवेदार्स have come front and offered that seva. हांव थंय कलेक्शन करता सिंगापुरांत and every year the collection has been growing thanks to the youth of GSB for bringing live telecast. नमस्कार, थँक्यू. नमस्कार म्हगेलें नांव सार्थक कामत. हांव न्यूझिलंडा देखून हांव हांगा सम्रादन डिपार्टमेंटा आसा. सम्रादनाक म्हळ्यार मस्त एक गड्द एक डिपार्टमेंट म्हळ्यार मस्त आमी पुरा जन येवच्यांक देवाल प्रसाद घेवच्याक त्या एक आमकां व्हडलें मुख्य एक आमकां एक ताजें एक प्रावड फिलींग म्हळ्यार जेन्ना एक प्रसाद मेळचे देवाला दर्शन घेवन प्रसाद मेळचे आनी मागीर त्या प्रसादाचे एक रूच घेवची त्या एक जेन्ना एक मस्त एक म्हळ्यार एक सक्सेस तशी आनी इतली जनाक आमी डेली सर्व करचे आनी ताची मागची पुरा जनाले एक एफोर्ट्स ते बारीक खुशी येता. हांव एवरी इयर हांगा येता आनी तेंचे देवाले आशिर्वाद की हांगा येवच्याक एक केन्नाय येवच्या ना जायन जाल्यार देव कशें जाल्यार तुका आपोवन हाडटा तें एक म्हाका खुशीची. आनी हांगा पुरा जाण लोट मेळ न्हू उल्लो न्हू कोर न्हू गम्मत हें 5 दीस म्हळ्यार मस्त एक व्हडले एक खुशीचे विशय म्हाका. थँक्यू. मस्त खुश जाले तुमगेले विशय आनी आयकून आनी तुमगेले विशय आयकून आनीकय विदेशात देखून मस्त जाण येवन पावोवचे हांकां आमकां तांची खुशी ताजे खातीर आमी विडियो करचे. आनी कसो विशय म्हळ्यार यूथ ऑफ GSBन दुबयन ते एक इव्हेंट केले तुमकां गोत आसा अशीच मेळका GSBच्यांनी म्हणून. तुमी खंयची गांवां आसा की थंय एक यूथ ऑफ GSB इव्हेंट करचे वरी जेवो तुमी इनिशिएटीव घेवका. दुबय तरी सिंगापूर म्हणून आमी अनावन्स केलेलें खंयच्या देशा वता पळोवया जाल्यार तुमगेले काम अशी निरंतर करता रावची. मस्त खूश जाले तुमकां पुरो जाणां मेळूं. गणपती बाप्पा.
दुबई विषयी युथ ऑफ जी एस बीन आयलेले तेन्ना एक 700 to 800 जन आशिल्ले आनी आमी कमिटीन तासून प्रोग्राम्स करता आशिल्ली बट या विदाउट एनी मच कोऑर्डिनेशन फ्रॉम लोकल वॉलंटियर्स दे हॅव डन अ वंडरफुल जॉब and बारी चांग रंदप पुरा आशिल्ला टिपिकल कोंकणी त्या गांवां देखून आयिल्ल्यांक एक आश्चर्य अशी पुरा हांगा पुरा करीत म्हणून सो हॅट्स ऑफ टू युथ ऑफ जी एस बी गणपती बाप्पा आमगेले एक मोरया आमगेले एक सान आमगेल मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाची फॅमिली मी तक्का राणी अर्चना आमगेल मुंबई महाराष्ट्रा देव तुम्ही एक पटी वर्सान तू टाईम काढांक येवका महाराष्ट्रांत आमी म्हणटाची नवसाला पावणारा विश्वाचा राजा सो तुम्ही टाईम काढू एक पटी येवका तशी आमगेले एक प्रार्थना थँक्यू थँक्यू म्हाका यूथ ऑफ जी एस बीक भारी थँक्स म्हणका बिकॉज यूथ ऑफ जी एस बी कवरेज नंतर केन्ना हांव वापस न्यूझिलंडा चमकलेली आय यूज टू लिव इन न्यूझिलंड तेन्ना आमकां थंय जनान नेमगेल आमची गेल्यान इतलो व्हड गणपती आसवे सो तांगे लायव्ह कवरेज निमित्त ओवरसीज राबील पुरा आमची गेल्यांक मेळटा सो थँक्यू टू यूथ ऑफ जी एस बी पुरा जनाक मेगेल तर्फेन यूथ ऑफ जी एस बीक थँक्स इतले व्हिडिओ आनी पुरा डेली तुमगेल कॉन्ट्रिब्युशन केन्ना येता आसता आमगेल कम्युनिटी खातीर थँक्स